आज लोक आयुक्तान हियरिंग आशिल्ले विथ रिगार्ड्स टू लेबर गेट स्कॅम जे आम्ही गोवा फॉरवर्ड पक्षान जून 5 तारखेक जी आम्ही लोक आयुक्तांची केस दायर केल्ली ताजे दर 15 दिसांनी दर 10 दिसांनी हियरिंग जायत आशिल्ले आणि फाटल्या 2 वेळा लेबर डिपार्टमेंट फेल टू प्रोड्यूस द डॉक्युमेंट्स जी रिलेवंट फायल आशिल्ले तांकां क्वेश्चनारां दिल्ली ऑनरेबल लोक आयुक्तान ती तांच्यांनी आन्सर करुना ते फेल जाल्ले आणि फाटल्या फावट हियरिंग जेन्ना जाल्ले आनी फाटल्या हियरिंगाक ऑगस्ट 5 तारखेक आनी तेन्ना कोर्टान तांकां सांगिल्लें की जे तुमी इंटरीम रिपोर्ट आसात ते आमकां कंप्लेनंटाक दिया म्हणून कॉपी आनी तांणी सांगिल्लें की तेजे सांजचे दितले म्हणून ती अजून पर्यंत आमकां मेळुना. त्यानंतर कोर्टान तांकां सांगलें की तुमी जी सगळे रिलेवंट फायल्यो आसात अख्खे विथ रिगार्ड्स टू बिल्डींग एंड अदर कन्स्ट्रक्शन वर्कर स्किमीच्यो ज्यो फायल्यो आसा ही सगळे कोर्टान हाडून प्रोड्यूस करा म्हणून आज हियरिंग जाल्ले. आमचो एडवोकेट बाब जो दत्ता लवणीची टीम जी आहा आनी जे एडवोकेट्स ते आज गेल्ले तातूंत एडवोकेटान आमकां सांगलां की हियरिंग जाय पर्यंत तरी कांयच फायल्स कोणेच सबमीट करुना येवन डिपार्टमेंटांतले कोणूच येवना हियरिंगेक आनी लेबर सेक्रेटरीक आज प्रोड्यूस हजर जा म्हणून सांगिल्लो तोवूय आयलो ना आनी गव्हर्मेंट सायडींतल्यान कोण येवना तांचे कांय हाडून दिवना. सो हातून एक स्पश्ट जाता की गव्हर्मेंट जे बारीक लोकांचे जे पयशे खाल्यात जे लेबर लोकांचे पयशे खाल्यात द मनी मेंट फॉर बिल्डींग एंड अदर लेबर कन्स्ट्रक्शन वर्करांक जे हे खाल्यात हे ते लिपोवंक सोदतात हे कांयच दिवंक सोदना. आतां पर्यंत तरी जेन्ना पर्यंत हियरिंग तरी जाला आनी हियरिंग जावन आमचो एडवोकेट थंयच्यान भायर सरला त्या मेरेन तरी कांयच कोण डॉक्युमेंट्स घेवन येवना आनी आमकांय कांय कॉपी दिवना. सो हातून एक स्पश्ट जाता की भारतीय जनता पक्षाचे सरकार जे आसा हे गोर गरिबांचे पयशे खावपाक उटिल्ले आसात आनी इफ लेबर गेट स्कॅम आसा इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू नाव आतां थंयच पर्यंत उरना ती जे आमी अभ्यास करपाक लागल्यात जे आमी खोलायेन पर्यंत वचूंक लागल्यात तातूंत आनी समजूंक येता की अजून आमकां डिटेल्स मेळपाक लागल्यात की जी कंपनी आशिल्ली लेबर नेट म्हणून जी बेंगलोर बेस्ड हांकां हे आशिल्लें की ह्या जे लेबर रिक्रूट केल्यात लेबर जे दाखयल्यात 13,000 काय 9,000 ते म्हणटात गव्हर्मेंट हांकां ट्रेनिंग दिवपाक जाय आशिल्लें. सो तेय करुना म्हणजे हो घोटाळो बीजेपीचे वर्करांक पयशे दिले थंय पुरतेच ना ते दिस इज मच मोर बिगर स्कॅम देन वॉट वी हॅव एक्सपोज. आतां आमकां कळपाक लागला की जशें आमी आतां ते अभ्यास करपाक लागल्यात आरटीआयचेर फायली घेवंक लागल्यात हातून आमकां कळपाक लागला. सो हातून स्पश्ट जाता की भारतीय जनता पार्टीचें सरकार अजिबात हातून येना आनी आमकां विश्वास आसा की ऑनरेबल कोर्ट ऑफ लोक आयुक्तान न्याय दितलो आनी जे गोर गरिबाचे पयशे जे खाल्या हांच्यांनी ते रिकवरीचे ते प्रोसेस सुरू जातली आनी आमकां न्याय मेळटलो म्हणून आमकां अपेक्षा आसा. त्यानंतर जे सरकार म्हणटा की आमी रिकवरी करपाक लागल्यात म्हणून एक विधानसभेन एक प्रश्न घाल्लो फाटल्या सेशनाक म्हणजे तो आयलो ना डिस्कशनाक की कितल्या लोकांनी पयशे दिले काय म्हणून वॉलंटरी. तर तातूंत सहज बीजेपीचे पंच जे आशिल्ले तांणी रिटर्न केला म्हणून ऑलरेडी तातूंत दिल्ले आसा रिप्लायान पंचांनी. सो डिपार्टमेंट हॅज नॉट रिकवर्ड दॅट मनी इट इज दॅट हे लोक भिवून वचून तांच्यांनी वॉलंटरी दिल्ले आसा 6 लोकांनी. सो सरकारान ते क्रेडीट घेवंक जाय की आमी रिकवर केला म्हणून 6 लोकां कडल्यान हे 6 लोक भिवून वचून ते पयशे परत दिल्ले आसा. सो चोरान चोरी करतकच पयशे जर सापडले किंवा ते सगळे सापडटकच जर ताका धरलो तर चोराक माफ करपाचें आसना. गोवा फॉरवर्ड पक्ष बाब विजय सरदेसाय नेतृत्वा सकयल पूर्णपणे खोलाय पर्यंत व्हरतलो आनी फुडली हियरिंग जी आसा लोक आयुक्तान आतां 28 ऑगस्टाक दवरिल्ली आसा. आमी मागणी केल्या लोक आयुक्ता कडेन की कारण ह्या सरकाराचेर अजिबात विश्वास ना. आज तुमी पळयला गव्हर्नराक ट्रान्सफर केलो कारण गव्हर्नर सत्य उलयतालो. आमच्या अध्यक्षान आतां तुमी ट्वीट केला पळयला आसतलें जे सरकार फाउंडेशन गेटींचेर आहा पयलीं लेबर गेट स्कॅम जाले त्यानंतर आमी क्वॉरंटायन गेट एक्सपोज केले त्यानंतर ते बंद जाले सगळे एअरपोर्टांचेर कारण आमी फिजिकली रातचे एक दीस गेल्ले क्वॉरंटायन गेट चॅक करपाक पूण सगळे मागीर बंद जाले. कळून आयले की तुमची प्रेस कॉन्फरन्स जातकच हांगा सगळे बंद. आतां खंय तरी वाचले आमी की कोण तरी कोर्टान गेला म्हणून रिक्रुटमेंटाचेर. सो आतां रिक्रुटमेंट गेट जावंक लागला. सो बेसिकली सरकार स्कॅमाचें सरकार आसा दे आर नॉट बॉदर्ड एट ऑल. पूण गोवा फॉरवर्ड पक्ष विल बी द वॉचडॉग ऑफ दिस गव्हर्मेंट आनी लेबर गेट स्कॅम जे आसा ते आमी तडे करतले आनी आमी लोक आयुक्ता कडेन मागणी केल्या की हियरिंगां जी आसा फास्ट ट्रॅक करचे म्हणून कारण तांचें अशें मत आसा की लोक आयुक्त रिटायर जावपाचो फुडल्या म्हयन्या एंड पर्यंत. सो सरकाराक दिसता की डेटीचेर डेटी घेतले आनी ती मागीर केस पोकी जातली आनी मागीर लोक आयुक्ता वतलो आनी नवे लोक आयुक्ता मागीर अपॉयंटूय करचे नात. पूण आमी मागणी केल्या की कोर्टा कडेन की फास्ट ट्रॅक करची केस वीच ही कोर्ट हॅज एग्रीड. फुडली हियरिंग जी आहा ही 28 ऑगस्टाक जातली.